टेर न्हय हिंगा आमी एक 60,000 स्क्वेअर मीटर जमीन रिकल्टिवेट केल्या आणि रिकल्टिवेट करून आमी आतां ही शेत न्हिवताय. एवसन वालीस एक सोशल वर्कर तेणे जायत तांकां हेल्प केले फार्मरांक. एक 20 फार्मर्स आहाय. मोरिनान ट्रॅक्टर दिले आणि आता हार्वेस्टिंग मशीनूय दिली आणि फर्स्ट टाइम ही फुल एरिया बॅक अंडर कल्टिवेशन. एक 2 वर्सां पयलीं फकत एक 2-3 हजार स्क्वेअर मीटर रोयताली आमगेली फ्रांसिस्का आणि तो आर्तेम म्हणटाय तो ती 2 जाण रोयताली. आतां लास्ट 2 वर्सां जाली आतां वाडोवन आतां ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वेअर मिटर्स आमी परत कल्टिवेशना अंडर हाडल्या. तितून जायत जाणांनी आमकां हेल्प केला विथ ट्रॅक्टर्स विथ हार्वेस्टर. मागीर आमी हे मेकनायज ट्रान्सप्लांटिंग केल्लें. सो फार्मरूय खूब खुशाल आहाय. पिकूय बरी जाली म्हणटाय ते. कितले पीक जालें तुमकां? कितले पीक जालें काय म्हणटा? पीक तो आतां ती फर्स्ट टायम रोयलें न्हू सो ती ऑन एवरेज इट इज गुड अशें म्हणून फार्मरूय सांगताय. फार्मर हॅपी आहाय की आतां नेक्स्ट वर्सा हेज्यान बरी जातली कित्याक ह्या वर्सा मातशी नोंदणी जमीन अनइवन आसली सो त्या कारणाक लागून ती मातशी एवरेज आसली पीक. कसली बी ज्योती घायल्लें तांबडे सो तेका रेटूय मातसो बरो मेळटा. सो तेका लागून फार्मर प्रिफर ज्योती कोताय वांयगणां. पावसाकूय ते ट्राय कोताय रोवपा पूण हे उदक एक फावट कंटिन्युअस पावस पडलो जाल्यार तें बुडोवन उरता. सो तेका लागून मातशें तांकां पावसा मातसो एक लॉस जाता बुडोवन उरलें जाल्यार. हॅपी आहाय आमी आमगे न्हिवल्ले न्हू म्हळ्यार हॅपी आहाय. बरें आहा शेत. ती रोयता बट मायन मुगे फर्स्ट टाइम सो हांवें आनी कोणाको शेत घेवन ते रोयला सो तेमी म्हाका ते रोवपा दिला. सो अकॉर्डिंग टू ते जाल ते भशेन आय एम हॅपी. सो हांवें 1-2-3 शेत रोयले हिंगा. हांव सेरावलीचे बट हांवें तेंको मागोन सो हिंगाचे लोक बरो करून हें केलें म्हाका कोण रोय म्हूण आपल्यागे रोवपाक कोण ना सो तुम रोय म्हूण सो तेमी दिला. सो हांव नेक्स्ट इयर कंटिन्यू कोतोलें. सो माय पयलीं कितें त्रास जाताले आतां कशी इजी पडला तुमकां? आमकां पयलीं त्रास जायना जालें उदक बरो लागलो तेजे त्रास जाले. आतां चड इजी जाला मिशनान गिरोन. पयलीं मानाया खातीर हय मानाय घालपा पडटालें. जायते आसलें. आतां ते सगळे मशिनरी येयले म्हणून जायत लोक मुखार सरला रोवपा. एवरीथिंग इज इजी. रोवपा येता न्हिवपा येता सो सगळें मेळटा. कोणाकूय लायक स्पेशली वचोन ती शेतां हें करपा नाका. येवन आमी चोयताय वयताय मातशें कोण बर्ड्स बीन कोण जावपा. म्हाका मातशें देखून आयडिया नासलोली शेताची बट हेंकडे तेंकडे विचारून कोण रोयला.